हक्काचो वाद हाताबाहेर सरताना म्हापशा देवळान हिंसाचार सुरू जालो आणि 5 जण जखमी झाले। ही झगडी म्हापशाच्या अकोई हांगच्या श्री शिमेश्वर राष्ट्रीय देवस्थानात जाली, जय नोंदणी आणि मालकी हक्काविषयी 2 गटांमधी मतभेद झाले। हो वाद रोखडोच शारीरिक झगड्यान रूपांतरित जालो। जखमी मधल्या 3 उपचारा खातीर गोवा वैजकी महाविद्यालयात दाखल केला, तर अधिकारी हे घटनुकेविषयी चौकशी करतात आणि थळाव्या लोकांमधी शांतताय दवरपाचो उलो मारला। सगळ्यांक सांगलेले हांगा मीटिंग केल्ली ते म्हणटा ना आता कोणाक मीटिंग केली तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें मीटिंग पळय हे जे जाणटे आसा पळय तेंच्यांनी हे देवस्थान तेन्ना राखले। ते देवस्थानाक साखर बिकर वाटून हांगा हे वार करताले कितें तरी करताले तेजे कडेन हाडून तेंच्यांनी आतां ते कितें म्हणटा आमी देवळाक पयशे दिला देवळाक पयशे दिवंक ना देवळाक पयशे दिवंक ना स्थापने करपाक देणगी दिला जेन्ना हवन करता पळय तेतून सगळें ते स्वाद जाता एका कोण आपण म्हणूंक जायना ते देवस्थान माझे हे म्हणून जाण गेली हे आता खंय तरी उभे जाला हे आता हे 10-15 वर्सां हे 10 वर्सांक कोण येयला पळय तांकां सगळ्यांक फुलयला हेणी आणि सगळ्या लोकांक एकटी केला तुमकां आपण ट्रस्ट करता हय आमी आता येवन ट्रस्टी आणि 60-70 वर्सां जे देवस्थान कोणी राखले जाणट्यांनी ते आता कितें करतले हे आता हेंच्यांनी फ्रॉड करून फर्जरी करून पळय ह्यो आमचो बोर्ड देवळा किती वर्ष जाली देवळाक 70 वर्सां जावन गेली 70 वर्सां जायचं हे देवस्थान हे राखतात हे जाणटे आणि ते सगळे जाणटे आमच्या कडेन आसा आणि हे 10-15 वर्सां जे कोण येयला पळय ते आता ट्रस्टी जाला आणि देवस्थानाचे टोटली नाव चेंज श्री शिमेश्वर ब्राह्मण सटीदेवता ग्रामस्थ मंडळ ट्रस्ट म्हणून केला आणि देवाचे आमचे नाव श्री शिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रीय ट्रस्ट आकय पळय देवस्थानाकडे कसलेच कितें कार्य करता आसतना देवस्थानाक फंड जाय पडटा हे देवस्थानाचे जे जाणटे आसले पळय तेंच्यांनी साखर वाटून हांगा सोमार केले लोकांक सगळ्यांक एकटी कडेन हाडले हे लोक आमच्या गांवांत आसा ते कोण हांगाले मूळ कोण न्हू हे गांवा भाटसून येवन हेंच्यांनी हांगा देवस्थान जागो आमकां देवस्थानाचो जागेकार आमकां राखूंक लागलो हांगा शेतां भाटां आसली ती सगळी तेंच्यांनी ह्या देवान राखली ते कितें जालें ते देवाक उलो घालताले आयज थंय आपटो आसलो आयज देव सगळे ते देवान आमकां आयज आशिर्वाद दिलो सगळे बरें करून आयज जे सगळे जाणटे आहा तेंच्यांनी आमकां भुरग्यांक सांगलें की ह्या देवाचें कितें हें आसा तें अशें करून ह्यो इतली वर्सां हे चलताले हांगा नाटकां जाता बरे बरे उत्सव जाता आणि तेंच्यांनी आनी एक बोर्ड हाडून लायला थंय तरी आसतना ही दुसरी कमिटी ह्यो आमचो 9 तारखेक वाडदिवस आसा 9 तारखेक वाडदिवस आसा पळय ह्यो आमचो बोर्ड तो काल तेंच्यांनी राती हाडून लायला पळय सेम डे सेम प्रोग्राम झगडी करपाचो हेंचो क्लॅश करून झगडी करपाचो मेन मोटीव आनी देवस्थानाक लोक घालपाचो मोटीव मागीर हेंकां जात लागता तो अमके जातीचो तो तमके जातीचो म्हणटा हे ग्रामस्थ म्हणून हेंकां नाका हेंकां फक्त खुर्च्यो जाय आनी देवळाचे पयशे अकाउंटा वयले काडपाचो हेंचो मेन मोटीव आसा इतलेंच हांव सांगता जागान येवन आमकां बरे भशेन तेंकां वयल्यान एक रात आमी दिली आमचेच गांवचे म्हणून दिले पूण तेंचो एक मोटीव कितें ह्या ट्रस्टाचे अंडर आमी येवचे ना आमी सारण मारचे ना आमी मोप मारचे ना हे कोण जो नारायण मोलजी आहा पळय ते देवस्थान तेणी बाबड्यान राखले म्हळ्यार जे देवस्थान मेळ्ळे हे तेणी तितल्या वर्सां पासून तो चलयतालो पुलिसूय हे आहा पळय पुलिसूय हे टायमार येना हांव नको एका कोण तरी जबाबदार जाले हांव नको देवस्थानाची कितें पळय राखून दवरला पळय ते प्रमाणे आमचे पदाधिकारी सगळे काम करतात सडनलीच खंय तरी कोण तरी मोठी दुसरो ट्रस्ट करता सेम नांव आहे तो ट्रस्ट करपाचो मेन उद्देश कितें तांचो फक्त देवस्थानाचो जो पयसो आहा तो तेंच्यांनी फक्त हडप करपाचो तेंचो एक मोटीव आसा आनी ट्रस्ट हे एका देवाचे 2 जाता जो आमचो शिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रीय देवस्थान ह्यो जो ट्रस्ट आहा पळय तो देवाचें काम जे कितें आसा पळय ते आमी सगळे सुरळीत घेवन वयता मदींच कोण तरी येता आनी देवस्थानाच्या भितर सांगचे पयलीं भितरलें पोजेशन आमचे कडेन आसा आनी लायटी घालता आनी कॅमेरा घालपाचो प्रयत्न करता हे कितें करता आसतना लॉ एंड सिट्युएशन हे आपल्या हातीन घेतात आनी देवस्थानाच्या अगेन्स्ट काम करपाचो प्रयत्न करतात हे जेन्ना आमी विचारपाक गेले तेन्ना आमकां हेच वयल्यान उलट आमी ट्रस्ट केला म्हणटा तुम्ही ट्रस्ट केला जाल्यार ताका कितें तरी लॉ एंड सिट्युएशन कितें आहा तेजेर बसून कितें उलोवपाक जाय एकाच देवस्थानाचे 2 ट्रस्ट काय जाता ऑलरेडी कोर्टान ह्यो मॅटर चलता जर तुमचे कितें आसा पळय जे जाणटे आसा तेंच्यांनी हे देवस्थान राखून दवरले आनी हे देवस्थान सगळ्या जाणांचे ग्रामस्थ म्हणून कसलो तरी ट्रस्ट केला हेंच्यांनी ग्रामस्थ म्हणजे आमची सगळी शांतादुर्ग सगळी आमी हे ग्रामस्थ हे अशें करून हेंच्यांनी देवस्थाना मदीं तरी येयले आनी खंय तरी हांगा येवन ते आतां म्हणटा की आमी ट्रस्ट केला तुमकां आमी भितर घेवचे ना तुमी कोण हे सगळे पदाधिकारी आमचे थोडे येवंक ना आयज ते सडनली खंय तरी कॅमेरा घालूंक लायला आमचे कडेन कॅमेरा ऑलरेडी आमचे फिटींग केल्लेले आसा
ऑलरेडी कलेक्ट आसा पोझिशन आमच्याकडे आहा सगळे देवस्थान. आता खंय तरी आता एक 10 तारखेक आमचो वाडदिवस आहा देवाचो, तो सुरळीत करपाक लास्ट इयर सुद्दां तेंच्यांनी 26 जानेवारीक अशेंच केलें. पुलिशेन व्हेलें, खंयचे कलेक्टरान व्हेलें, हे सगळें चालू तेंचे. प्रत्येक फावटी देवस्थानाचें काम बंद उडोवपाचें हेंचो एक मोटीव आसा. तुम्ही जर देवस्थानाचें जर बरें चिंतता न्हू, बरें करपाचें जाल्यार मेळोन कितें उलोवन करया न्हू. आनी प्रत्येक फावटी हेंचो एकूच मोटीव कितें, देवस्थानाक लॉक मारा. तुम्ही जर देवाचे जर तुम्ही ह्या देवस्थानाचे जर तुम्ही रहिवासी आनी देवाचे तुम्ही बरें चिंतता जाल्यार लॉक मारपाचे हे हेंचे विचार पळय येता. म्हणटा एकदां म्हणटा खंयचो सरकाराचो जागो, एकदां म्हणटा कम्युनिटीचो जागो, एकदां म्हणटा आनी कितें. हे कितें तुमकां जर देवस्थानूच जाय न्हू जाल्यार कोर्टान मॅटर चला जिका आनी व्हरा आनी देवाचें कार्य करा. आनी हे जाणट्याचो आशिर्वाद आमच्या कडेन आसा. आमी हे देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी आनी ह्याच देवळाचे सगळे रहिवासी आमी. हे कोणा हाडटा बॉडीगार्ड हाडटा आनी खंयचे भायले भितरले हाडून हांगा झगडे करता. आनी आयज आमचे 2-3 जाणां तेंच्यांनी मारला, बायलांक मारला. आतां मेडिकलाक व्हेला तेका, झगड्याला हांगा मारला हेंच्यांनी. ह्यो जयेश कलंगूटकर हा पळय, तो फक्त त्या खुर्चे खातीर आपूण हे देवस्थानाचे पोझिशन आपल्या कडेन मेळपाक आनी जे अकाउंटार पयशे आहा 14-15 लाख हा पळय ते हेका जाय. आनी ही फर्जरी करून हेंच्यांनी ह्यो ट्रस्ट केला. पयलीं आमचो ट्रस्ट आहा तेजेर आमचो हेजेर बोर्डार आमचें नांव आहा सगळे भितर. तुमकां सगळे हे मेळटले व्हिडिओ फोटो मेळटले सगळे भितर. तो ग्रुप आमचो हेचो ट्रस्टीचो ग्रुप ह्या हेचे प्रमाणे आमी हांगासर देवळाक आमचे वतीन कॅमेरा घालताले. ते कॅमेरा काही ते ऑपोजीट हेचे लोक येवन आमकां प्रोवोक केले की आडयले आमकां हे घालतना कॅमेरा घालतना. आनी तेतून वाद जालो आनी झगडी जाली. आमी सारके लिगली आहात, लिगली आमचे सगळे कायदे कानून आमी पाळून सगळे आमचे ट्रस्ट डीड आहा. जे ट्रस्ट डिडाचे प्रमाणे आमी हांगासर कॅमेरा घातले. ते हेचेर हेंच्यांनी येवन हांगासर झगडी करपाक हे केले. कोण ते म्हणजे दुसऱ्या ग्रुपात आमचो ऑपोजीट पार्टी आहा पळय तेंच्यांनी. हे ऑपोजीट पार्टी म्हटल्यार हेंच्यांनी 7 जाणांनी वचोन ट्रस्ट डीड रजिस्टर केले. 6 जाणांनी. आतां तेतून एकट्यान रेजिग्नेशन दिले. हांवें पयलीं ही बायट दिली, ते बायटाक ते ऑपोजीट आमचे कोण तेंच्यांनी कसलोच आन्सर दिवंक ना. आमी म्हणटा आमी तुमकां 4 म्हयने रावले की बाबा हो ग्रुप कमीत कमी 50 मेंबर आमचे आसले. ते बाबा तुमचे हितून आमी डायरेक्ट ट्रस्टी जावंक सोदताले देवळाचे. आनी ते कितें काय म्हणल्यार आपूण पयलीं 7 जाण गेले आनी ट्रस्ट मारलो. तेतूंतलो राजू लिंगूडकर म्हणटा पळय तो एकटो त्या ग्रुपांसून भायर सरलो की आपल्याक हेंच्या वांगडा हे जावपाचें ना, आपूण 10 जाणां वांगडा तुमच्या वांगडा रावता. तशें 10 जाणांचे हेचे प्रमाणे आमकां आमच्या एडवोकेटान गायडलायन दिली की तुमी तुमचो ट्रस्ट नेवो रजिस्टर करा. ते प्रमाणे आमी न्यू ट्रस्ट 44 मेंबरांक घेवन रजिस्टर केलो. आनी तेचे आमी हे सगळे ट्रस्टी आनी तेचे फॅमिली मेंबर्स ते ट्रस्ट तेचे हेचे प्रमाणे आमी आमचो ग्रुप हांगासर देवळाक कॅमेरा घालूंक सोदताले. तितून ते येयले आनी ते वायरी बियरी तेंच्यांनी ओडले आनी तितून ती मागीर ते झगडी जावपाक. तेरूय कंप्लेंट करपाचें आहा फाल्यां म्हणसर. कित्याक आमचो प्रोग्राम आसा, आमचो प्रोग्राम आडोवपाक आनी ह्या देवस्थानाक लॉक मारपाचें हेंचें इंटेंशन आहा. हे सगळ्या बायलांक हेंका तेंका मारतात. तुझे म्हणणे कितें तो फ्रॉडुलंट ट्रस्ट केला तेंच्यांनी. हय फ्रॉडुलंटूच आहा तेंचो तो फ्रॉडुलंट ट्रस्ट. आमचो तुम्ही म्हणटा ट्रस्ट त्यांच्यानी केला तो फॉर्जरी करून केला. फॉर्जरी करून केला. कित्याक तेंच्यांनी तेच नांव यूज केला आनी आमचो ट्रस्ट इनलिगल आसा म्हणून तुम्ही कोर्टान गेले केस घातल्या. तुमकां कोर्टान इंजंक्शन मेळोंक ना. कोर्टान तुम्ही सांगलें की आमचें इनलिगल पोजेशन तुम्ही घेतले म्हणून, हेंच्यांनी घेतले म्हणून. आयज आमच्या कडेन पोजेशन आसतना तुम्ही कशें इनलिगल आमकां डिस्पोजेस करता. कोर्टानसून तुम्ही ऑर्डर घेया की बाबा आमकां रायट आहा हेंकां ना म्हणून. ते पेंडींग आसतना मॅटर जुनान आसतना हांगा मारामारी चालू आहा आनी हांगा कोण मेलो जाल्यार तेका कोण रिस्पॉन्सिबल. फुटून केला मला ट्रस्ट. हय तो प्रश्न सांगूंक नासला काय ना. थँक्यू. सब रजिस्टराक फोटोन तेंच्यांनी केला ह्यो ट्रस्ट. सब रजिस्टराक फोटोन हेंच्यांनी ह्यो ट्रस्ट केला. काय तेंच्यांनी हे करिनासतना ह्यो ट्रस्ट केला फोटोन. ते खातीर आमी आयज स्ट्रिक्टली आतां सगळे जाण मेळोन कंप्लेंट घातले. ह्यो ट्रस्ट हेंच्यांनी फटींग केला. थँक्यू. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.